नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यतिथी निमतान देशांत पाळ्ळो महापरिनिर्वाण दीस। सरदार वल्लभभाई पटेल आनी बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देश निर्माणात केल्लें योगदान आसतलें अमर। वीरेंद्र कुमार। भारत विश्वासपात्र भागीदार, विदेशी दडपण सहन करचो ना, रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताची आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची केली तोखणाय। इंडिगोच्या विमान सेवेत आयिल्ल्या अचकीत व्यत्ययाचेर नागरी विमान मंत्रालयान केलो हस्तक्षेप। फाल्यां रातच्या 8 वरां मेरेन प्रवाशांक रिफंड दिवपाचो दिला आदेश। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेन दिवचलच्या पाळी मतदारसंघा खातीर सुंदर नायक हांणी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भरलो अर्ज। भाजपाक परत भोवमत। मुखेलमंत्री। आनी भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगती एका दिसाच्या खेळा माळेचो आज निमणो आनी निर्णायक खेळ। दक्षिण आफ्रिकेन पयली फलंदाजी करून भारता मुखार दवरला 171 धांवड्यांची मोख। आनी आतां खबरो विस्तारान। आज भारताच्या संविधानाचे रचनाकार बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान देशभर महापरिनिर्वाण दीस पाळटात। ह्या निमतान नवी दिल्लींतल्या संसद भवनान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला तशेंच हेर मानेस्तांनी तांकां फुलां ओंपून नमन केलें। एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या फुडारपण आनी समाजान न्याय, समानताय आनी संविधानीक मूल्य हाडपाच्या वचनबद्धतायेत अजून भारताचें मार्गदर्शन करता आनी तांणी दाखयल्ल्या मार्गार वाटचाल करतना अजूनय ह्या देशाची पिळग्यान पिळगी समाजान अभिमानान वावरून ही लोकशाय सशक्त करता अशें म्हळां। गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत एक्स माध्यमाचेर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपतना तांणी निमण्या श्वासा मेरेन त्रासलेल्या लोकांक हक्क मेळोवन दिवपाक तशेंच एक समावेशक समाज घडोवपाक केल्लो वावर ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक सदां खातीर मतींत दवरतलो अशें म्हळां। महापरिनिर्वाण दिसा निमतान दूरदर्शनाच्या पणजे कार्यालयांत लेगीत खासा कार्यावळीचें आयोजन जालें। कार्यावळी निमतान पणजे दूरदर्शनाच्या कर्मचाऱ्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपलीं। आज नवी दिल्लीत महापरिनिर्वाण दिसाच्या राष्ट्रीय पावण्यावयल्या कार्यावळीत उलोवप करतना केंद्रीय न्याय आनी अधिकार मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी सरदार वल्लभभाई पटेल आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आयच्या अखंड भारताच्या निर्माणाचें श्रेय दितना काँग्रेस सरकाराच्या शासना खाला ह्या दोनूय फुडाऱ्यांक फावो तसो सन्मान मेळूंक ना अशें म्हणटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुमार 70 वर्सां उपरांत ह्या दोनूय भारतवीरांक तांकां फावो तसो भोवमान जाता अशें सांगलें। वल्लभभाई पटेल जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था वो तत्कालीन राजनेताओं ने उनको वो सम्मान देने का काम नहीं किया। इनको सम्मान देने का काम, इनको भारत रत्न देने का काम, यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी को भी उनको भी जो सम्मान देने का काम उस समय होना चाहिए था वो नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बगैर भेदभाव के उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। तशेंच जम्मू काश्मीराक 370 कलम काडून उडोवन केंद्र सरकारान अखंड भारताचे सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी पळयल्लें सपन खरें करून दाखयलां आनी ताचें पुराय श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टी आशिल्ल्या फुडारपणाक वता अशें लेगीत मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी नमूद केलें। सरदार वल्लभभाई पटेल जी जब पूरे कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाना चाहते थे और कश्मीर को भारत में मिलाकर के सरदार वल्लभभाई पटेल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके 35 को समाप्त करके जो सपना सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने देखा था उस सपने को साकार करने का काम किया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना हांणी भारत घडोवपाक सरदार वल्लभभाई पटेल आणि बाबासाहेब आंबेडकर हांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें सांगून सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी अखंड देशाची निर्मिती केली जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांणी तातूंत आत्मो भरलो अशें नमूद केलें। बाबा साहब के चरणों में मैं आज नमन करता हूं। आज उनका महानिर्वाण दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। ये दोनों जो महापुरुष हैं, उन्होंने सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक बंधुता में जो योगदान दिया है वो लोगों के सामने आना चाहिए। हमारे देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के जो रियासतें थी उसका एकीकरण किया। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बनाया। जो महापुरुष होते हैं उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी रणनीति भी होती है। देशाचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आज सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजित युनिटी मार्चाच्या समारोप सुवाळ्यात गुजरातच्या एकता नगर हांगा वांटो घेतलो। कार्यावळीत उलयतना सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी धाडस दाखोवनाशिल्ले जाल्यार आयचे अखंड भारत घडचे नाशिल्ले अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें। तशेंच तांच्या जयंती निमतान आयोजित केल्ली पदयात्रा भारताच्या अमर एकतेचे ज्वलंत प्रतीक आसून ते प्रत्येक भारतीयाच्या काळजान घर करून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। This is 150 year that if Sardar Vallabhbhai Patel ji has not have that courage to unite India, there cannot be any united India yes on today. So it is a profound honor for me to be here today in Ekta Nagar to mark the closing ceremony of the Sardar 150 Unity March, the National Padayatra. And incidentally, this is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty, and the spirit of nation building. More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. एका खाजगी खबरावाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतीन रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताविशीं सकारात्मक आपुलकी दाखयली। ह्या वेळार तांणी अमेरिके वतीन भारताचेर घाल्ल्या दबावाक खर आव्हान केलें। तशेंच भारताक मेळपी 5 S-4 वायू संरक्षण प्रणाली विशीं उलयतना भारत हो रशियेचो सगळ्यान विश्वासपात्र भागीदार जावन आनी रशिया भारताक फक्त शस्त्रांचेच न्हय जाल्यार तंत्रगिन्यानाचो सांठो पुरयता अशें पुतीन हांणी सांगलें। हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। भारताक सशक्त देश अशें म्हणटना व्लादिमीर पुतीन हांणी भारत आतां ब्रिटिशांच्या शासना अंतर्गत ना आनी संवसारभरात फुडाऱ्यांक हाची जाणीव आसप गरजेचें। तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सशक्त फुडारपणा खाला भारत विदेशी दडपण सहन करपाना अशें सांगलें।
और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रशिया आणि युक्रेन मजगती सुरू आशिल्ल्या संघर्षाविशीं प्रतिक्रिया दितना युक्रेनाचें लश्कर जर रशियेच्या वाठारांतल्यान भायर सरले जाल्यार हो संघर्ष बेगोबेग थांबून दोनूय वाठारांत शांतताय परत स्थापीत करूं येता अशी गवाय लेगीत पुतीन हांणी ह्या मुलाखतींत दिली। घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में, ये चर्चा में भी नहीं है। 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। 3 डिसेंबर सावन अडचणीत आशिल्ली इंडिगोची विमान सेवा प्रवाशा खातीर खर चिंतेचो विशय जाला। हातूंत हस्तक्षेप करतना नागरी विमानन मंत्रालयान इंडिगो कंपनीक निर्देश दितना बेगोबेग साबार प्रवाशांचे प्रलंबित रिफंड कळाव करिनासतना परत करचे अशें सांगलां। ही पुराय प्रक्रिया फाल्यां रातच्या 8 वरां मेरेन करपाचो आदेश लेगीत मंत्रालयान दिला। तशेंच प्रवाशांचे कसलेच तरेचे रिस्केड्युलिंग शुल्क घेवचे न्हय आनी ह्या साबार आदेशांचे पालन करूंक ना जाल्यार कंपनीचेर नियामक कारवाय करतले अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां। मजगतीं ह्या पुराय गैरसोयी विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना प्रवाशांची सुविधा आनी सुलभताय आमची प्राथमिकता आसून प्रवाशांची सोय नदरेमुखार दवरून मंत्रालय तांकां फावो तो आदार करतले अशें नागरी विमान मंत्री राममोहन नायडू हांणी सांगलें। When the Indigo has been facing major operational issues and because of which there have been lot of delays and cancellations, the Ministry of Civil Aviation has been actively on the ground engaging with all the necessary stakeholders for 2 things. One, for passenger care, comfort and convenience. We want to reduce all the inconvenience that the passengers are facing at the airports. And 2, we want to ensure safe and the congestion that is happening because of these delays is reduced. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared off. So today, major focus has been put on reducing the backlogs that have been happening at the airports and people can move around. And also, we have taken notice that the senior citizens, the differently abled people who are also facing certain challenges, we have engaged with all the airport operators and the airline operators also, and we have strictly instructed them from the ministry that topmost priority needs to be given to these passengers. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पहले के कानून में, अगर हम देखते हैं तो कोई भी फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता था, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। अगर डिजिटल मोड में पेमेंट होगी तो एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा कि उसके पास 150 गए हैं या 100 गए हैं, और एक बार वो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और एक बार उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा चला गया तो उससे सशक्तिकरण लेबर का होगा। रेगुलर पे रोल पे ना होने के कारण कई बार वो उनके रजिस्ट्रेशन लेबर में नहीं हो पाते थे और ईएसआई के बेनिफिट, पीएफ के बेनिफिट और बाकी
सारे जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट है उन्हें नहीं मिल पाते थे। द मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवापर्यंत येवकार पळया मुखावल्यो खबरो। केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान देशभरातल्या उत्कृष्ट पुलीस स्थानक वेचपा हेतान केल्ल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात दिवचलच्या पुलीस स्थानकाक 5वो क्रमांक फावो जालो। या पुलीस स्थानकाची देशभरातल्या 17,532 पुलीस स्थानकां मदीं निवड जाल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं खोस उक्तायतना फाटले 6 म्हयन्यां भितर दिवचले पुलीस स्थानकाच्या मर्यादे भितर कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक तशेंच गुन्यांवकारांक बेगोबेग बंदोबस्त घाल्ले खातीर ते भायर थंयच्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत बऱ्यापैकी सेवा दिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांची तोखणाय केली। इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। द क्राइम डिटेक्शंस और क्राइम स्लो डाउन करने के लिए उनका बहुत ही रोल मायना रखते हैं। हर वक्त गोवा के एक ना दूसरे पुलिस स्टेशन का रैंक ये बड़ी लेवल पे आता है, इसीलिए मैंने होम डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए होम मिनिस्टर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पीआई और उनकी पूरी टीम सभी बहुत कोऑर्डिनेशन विद द डीवाईएसपी एंड एसपी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन। 20 डिसेंबर दिसा गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या प्रक्रियेक नेट येवपाक लागला। आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेन दिवचलच्या पाळी मतदारसंघा खातीर भाजपा वतीन सुंदर नाईक आनी उमेदवारी अर्ज भरलो। अर्ज भरपाच्या प्रक्रिये उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना हे फावट लेगीत भाजपा जिल्लो पंचायत वेंचणूक भोवमतान जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। सामान्य लोकांच्या मदीं एक सामान्य कार्यकर्त्याक तिकेट दिल्या हो उत्साह आसा। आमकां आशा आसा की भारतीय जनता पार्टी पाळी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांची की हांव रिक्वेस्ट करता की खूब मोठ्या मतदानान आमकां ते मतदान करतले। भारतीय जनता 20 तारखे दिसा मतदान करतले आनी पाळी मतदारसंघातल्यान कमळ परत एकदा जिल्हा पंचायतीक फुलतले हाचो आमकां विश्वास आसा। जिल्हा पंचायत म्हणून बाब गोपाळ सुर्लकर हाणें आपल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत बारीक बारीक ही वेगवेगळी कामां लोकांची केल्या, लोकांपर्यंत तो पावला। त्याच धर्तीचेर बाब सुंदर नायक हे सुद्दां लोकांची कामां करपा खातीर सदोदीत लोकां मदीं वावुरतले ही हांव आशा व्यक्त करता। आनी जसो ऑलवेज पाळी आनी सांखळी मतदारसंघातले लोक हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरला खूब पयलीं पासून। म्हणजे मागीर ते केंद्रांतल्यो एमपीच्यो निवडणुका आसूनी, लोकसभेच्यो आसूनी किंवा विधानसभेच्यो आसूनी, पंचायती आसूनी, म्युनिसिपालिटी आसूनी आनी जिल्हा पंचायत सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान रावला। हो लोकांचो विश्वास आमकां अशाच पद्दतीचो मोग प्रेम हो लोकांनी आमकां दिला, तो हाज्याय फुडें लोकांनी दिवचो हे आमी लोकां कडेन मागता। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर तरेकवार पक्षांतल्यान उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। हरमल जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर भाजपा उमेदवार मनीष संतोष कोरखणकर हांच्या प्रचार कार्यालयाचे आज उक्तावण जालें। ह्या वेळार भाजपाचे म्हालगडे फुडारी गोविंद पर्वतकर, आदले आमदार दयानंद सोपटे तशेंच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार भाजपा हो बायलांक फुडारपणाच्या मळार मुखार हाडून तांकां दरेक पावण्यार संद उपलब्ध करून दिवपी पक्ष आसा अशें दयानंद सोपटे हांणी सांगलें। आज सगळ्यात पयलीं आमी आमचो उमेदवारान नॉमिनेशन फॉर्म म्हणजे अर्ज दाखल केल्लो। पयलोच अर्ज तो आमच्या एका पत्रकार भावान म्हटले की जो पहिली फॉर्म भरता तो नक्कीच निवडून येता। आणि मला दिसता ही जर आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी जर पळयली तेन्ना आमचे म्हणेना आमचे सगळे भाव भयण आहात। कदाचित राजकीय पार्टी वेगळी आसत, कदाचित एमजीचे असत, बीजेपीचे असो, पण आम्ही सगळे एक असो। या भागातलं जर डेव्हलपमेंट जर करतो जाल्यार आमकां एकजूट राखपाची गरज आसा। त्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी
गेली 14 वर्ष या देशाखातीर या देशाच्या जनते खातीर ज्या पद्धतीने काम करता असताना आम्ही आज पळयता सबंद देशभर आम्ही आज आमच्या गोंयांत पळया बऱ्यापैकी रस्ते बऱ्यापैकी पुला म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जेका आम्ही म्हणतात ते गावागावांनी जाल्ले असतात म्हणजे म्हाका अनुभव आसा की जे कार्यकर्ते जे असतात ते आमचे हितचिंतक जे असतात ते नक्कीच या भारतीय जनता पक्षाचे डेव्हलपमेंट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयतात त्यात पळयतात की घराघरांनी ज्यो योजना लोकां खातीर राबयल्यात ते पावयल्ले आसात. तशेंच पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या हजेरेन धारगळे आनी तोरशे मतदारसंघा खातीर भाजपा वतीन श्रीकृष्ण हरमलकर आनी राघोबा कांबळी हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. श्रीदेवी भगवतीच्या देवळाक भेट दिले उपरांत कार्यकर्त्यां सयत तांणी उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी दोगांकूय यश आंवडेलें. डिक्लेअर केल्ले आसा. काल आमी श्रीफळ दवरून आमच्या भगवती कडेन काल आमी आशिर्वाद घेतलो भगवतीचो. ते आयज आमी हांगासर फॉर्म भरपाक आयज आनी आयज हे दोनूय उमेदवार फॉर्म भरून आयजसून आमची सगळ्या कार्यकर्त्यांची आमची घरां वचून आमी लोकांक हे करतले कितें हे आमचे दोनूय उमेदवार जे धडाडीचे उमेदवार आसा ते दोनूय उमेदवारांक बरे हेतून आमी भरघोस मतांनी हिंकां निवडून हाडटले. भारतीय डेटा सुरक्षा मंडळ DSCI वतीन आज गोंय पुलिसाचो भोवमान जालो. राष्ट्रीय स्तराचेर आयोजीत ह्या भोवमान सुवाळ्यांत गोंयचे सायबर गुन्यांव फांट्याचे निरीक्षक दीपक पेडणेकार हांकां मंडळाचो ह्या वर्साचो भारतीय सायबर कॉप भोवमान फावो जालो. कंबोडियांतल्या सायबर स्लेवरी विशीं आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचे जाळें हुमटावपाक दीपक पेडणेकार हांणी केल्ल्या योगदाना खातीर मंडळान तांचो भोवमान केलो. ते भायर रायबंदरच्या सायबर गुन्यांव पुलीस स्थानकाक ह्या मंडळा वतीन कायदो अंमलबजावणी संस्थानाच्या श्रेणींत उत्कृश्ट क्षमताय वाडोवपाचो भोवमान फावो जालो. फाटल्या 1.5 वर्सां भितर गोंय पुलिसांनी राज्यांत सायबर गुन्यांव आळाबंदा हाडपाक केल्ल्या कामगिरी खातीर तांकां हो भोवमान फावो जाला. गोंय मराठी पत्रकार संघा वतीन आज पणजेच्या मिनेझिस ब्रगांझा सभाघरांत मराठी पत्रकार दीस कार्यावळीचें आयोजन जाता. हे वर्सा ह्या सुवाळ्यांत पत्रकारितेच्या मळार उल्लेखनीय काम करपी गोंयच्या 3 म्हालगड्या पत्रकारांचो भोवमान करतले. पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां भारतकार हेगडे देसाय पुरस्कारान जाल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां मराठी पत्रकारितेन भरीव योगदान करपी गोकुळदास मुळवी हांकां भारत मित्रकार नाभा नायक पुरस्कार जाहीर जाला. ते भायर ज्येष्ठ छायाचित्रकार सुनील नायक हांकां लक्ष्मीदास बोरकार यादिस्तीक पुरस्कार भेटयतले. केंद्रीय भलायकी मंत्री तशेंच भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी आज झारखंडाच्या देवघर हांगा भाजपाच्या नव्या जिल्लो कार्यालयाचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत उलोवप करतना भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेची मुळावी शक्त ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच राजकारण 5 कच्या आदाराचेर उबें आसता आनी हातूंत कार्यकर्तो हो सगळ्यात महत्वाचो स्तंभ आसा अशें लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. 5 क होते हैं, यही 5 क किसी का को आगे बढ़ाते हैं. मैं पूछता था वो 5 क्या है, तो सबसे पहला कार्यकर्ता. जब कार्यकर्ता होगा तब जाकर के काम होगा. कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर कार्यकारिणी होनी चाहिए, कार्यकारिणी के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम को होने के लिए कोष होना चाहिए और कोष के साथ साथ कार्य को रूप देने के लिए कार्यालय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए. आज मुझे खुशी है कि हमारे पास आप जैसा योद्धा कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे कोष भी हैं और इसके साथ साथ कार्यक्रम भी हैं और आज आपको कार्यालय भी मिला. इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. वो अभिनेता जिन्हें दिए गए अलग अलग नाम क्यों अमिताभ बच्चन को कहा गया बिग बी.
भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। और कैसे पड़ा आमिर खान का नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। ऋतिक रोशन क्यों कहलाए ग्रीक गॉड। हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता जिन्हें दिए गए खास नाम। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और इनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। झिलमिल हो गई है अखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ। इस रविवार 7 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नॅशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। नवी दिल्लीत आयोजित जाल्ल्या लिडरशीप समिटान उलोवप करतना भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी भारताच्या विदेश नितीचेर उलोवप केलें। भारताक हेर देशाबरोबर कशे तरेचे संबंद दवरचे हाचो निर्णय घेवपाचो स्वतंत्र अधिकार आसा अशें तांणी सांगलें। ते भायर तांणी रशिया वांगडा आशिल्ले भारताचे संबंद, अमेरिके बरोबर वेपार समजिकाय तशेंच चायना बरोबरचे संबंद हाचेर लेगीत उजवाड घालो। रशिया हो भारताचो खर भागीदार असून कितलेशेच तेंपा सावन दोनूय देश समतोल संबंद तिगोवन आसात अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें। You know, big power or big country relationships in the world. I mean, even Russia's own relationship with China or US or Europe has had its ups and downs. Our relationships with, many of these countries have had it so. But one, where Russia is concerned, and I think you can see that also in popular sentiment. There is a feeling in the streets about Russia. आज भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगती सुरू आशिल्ल्या 3 खेळांच्या एका दिसाच्या खेळामाळेचो निमणो खेळ विशाखापट्टणमाच्या क्रिकेट स्टेडियमाचेर सुरू आसा। फाटल्या 20 फावट एका दिसाच्या खेळाच्या इतिहासान सेगीत कुरुबावलो हारल्या उपरांत आज भारतान निमणो कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। हे आदी भारतान रांचीत जाल्ली ह्या खेळामाळेचो पयलो खेळ जिखला जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेन रायपुरान जाल्ल्या खेळान जैत जोडला। हाका लागून आयचो खेळ निर्णायक थारतलो। मजगती आयच्या खेळांत भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट खेळ करतना दक्षिण आफ्रिकेच्या साबार फलंदाजांक 270 धांवड्यांचेर बाद केले। हातूंत कुलदीप यादव तशेंच प्रसिद्ध कृष्णा हाणें दरेकी 4 गडे बाद केले। निमणी खबर मेळिल्ली तेन्ना भारतान फलंदाजी सुरू करून 85 षटकांनी 0 गडी वगडावन 85 धांवड्यो केल्ल्यो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत तापमान आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। आज बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुण्यतिथी निमतान देशांत पाळ्ळो महापरिनिर्वाण दीस। सरदार वल्लभभाई पटेल आणि बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देश निर्माणात केल्ले योगदान आसतले अमर। वीरेंद्र कुमार। भारत विश्वासपात्र भागीदार, विदेशी दडपण सहन करचो ना। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताची आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची केली तोखणाय। इंडिगोच्या विमान सेवेत आयिल्ल्या अचकीत व्यत्ययाचेर नागरी विमान मंत्रालयान केलो हस्तक्षेप। फाल्यां रातच्या 8 वरां मेरेन प्रवाशांक रिफंड दिवपाचो दिला आदेश। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेन दिवचलच्या पाळी मतदारसंघा खातीर सुंदर नायक हांणी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भरलो अर्ज। भाजपाक परत भोवमत, मुखेलमंत्री। आनी भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगतच्या एका दिसाच्या खेळामाळेचो आज निमणो आणि निर्णायक खेळ। दक्षिण आफ्रिकेन पयली फलंदाजी करून भारता मुखार दवरला 271 धांवड्याची मोख। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।